A38. सोम्या तुझ्या नावाने सांगता मेल्या संतोष पौरे कळसा तुका हसिता तुझे मरण जीवन पोळा मी समारंभता सगळे जेवण तुझ्या आम्ही भाग्यता येशू ख्रिस्ता सर्वंदारा उपकारास तुझ्या अर्घा देता रक्तात तुझ्या आमका नितर केला कुसाच्या मरणात जीवे दिला सोम्या तुझ्या नावाना मी सांगता मेल्या संतोष पौरे कळसा तुका हसिता तुझे मरण जीवन पोळा मी समारंभता सगळी जेवण तुझ्या आम्ही भाग्यता. या मिसाचे सभा हे पर्यंत गॉडविन डिसिल्वा आणि रेका फर्नांडिस दबाकर गंजावनो हे मिस दिला नाथन लोबो दबाकर गंजावनो हे मिस दिला आज आसऱ्याच्या निवास्यांक दनपारांचे जेवण दिला गॉडविन डिसिल्वा आणि रेका फर्नांडिस तशेंच सांजेची कापी फळार दिल्या केनी कार्डोजा ताच्या जल्मा दिसाच्या संदर्भात या दानींचो आमी उपकार बावडटा आणि तांकां आमी बरें मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांत आंतोनीक समर्पिल्ल्या आयच्या दिसा पवित्र सभा आज आनी एका व्हडा संताचो उडास करता आणि तो आसा भाग्यवंत जोसेफत धर्माध्यक्ष आणि रक्त साक्षी. पवित्र सभे खातीर बाबाट विस्तारमच्या वावरांत मग्न जावन आपलो जीव ताणें दिलोलो हे घडीत आज आमी ताच्या ह्या आताचे स्मरण आमी करता. ह्या संदर्भी आमी मागया पवित्र सभे खातीर आमकांय जियोवच्याक आणि आयचे देवाचें उतर आमकां सांगता आमी हेरांची सेवा करूंक जाय. जेजू ह्या संवसारी हेरांची सेवा करूंक आयलोलो सेवा जोडूंक न्हय. तीच कृपा आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी बेटुमचें बलिदान देव बापाक मेस्वा सारकें जमच्याक आमचे पाताक आमी वळखून घेवया. आमी सांगता उसार म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध
हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बगेवन सदां संकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सोसनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somya Krista kakutka, Krista kakutka, Somya kakutka, Somya kakutka. प्रार्थुया. आमच्या तसमा खातीर आमी मौनपणी मागया. बापा तुझ्या मोगाच्या ओतम्यान बरोवन भाग्यवान जोसेफातान आपल्या शेळयां पासत आपलो जीव दिलो. तुझे पवित्र सभेन त्या सोत्म्याची पदवी आजुनी दाखय आनी आमी आमच्या भावा भयणी पासत जीव दिवंक फाटी सरना जमच्याक आमकां ह्या मोगाच्या ओतम्यान शक्तिवंत कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. तिताक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भोवमोगाच्या बाबा, पूण तूं खरें शिकवणेक कितें ताळ पडटा तें मात्र शिकय. जाणटे दादले संयमी, घनादीक आनी शाणे. तशेंच भावार्थांत, मोगांत आनी सोंसणिकेंत तिरासणेचे जाय जाय म्हूण बोध सांग. तेच परी जाणट्यो स्त्रियो धार्मिकांक सहजिल्ल्या साल चमकणेच्यो जाय जाय. पेल्याचो मान काडटल्यो, खोबरळ्यो वा पियोण्याक लबदल्यो जायनाये. बगार आपले बरे देखीन तरणाट्या बायलांक ती मेलफांक्त जावं. अशें तरणाट्या बायलांनी आपल्या दादल्याचो आनी भुरग्यांचो मोग करिशें आनी तशेंच ती मणसुगेची निश्कळ घरदार सांबाळटली आनी दादल्यांक कल्ती जायची तांकां ती शिकोवं. ताचे वरवीं देवाचे सुवार्थेक बिलकुल अपमान जावचो ना. युवकांक सर संगतींनी हळतमीत सांबाळूंक तूं उमेद दी. बरें करच्यांत सगळ्या वाटांनी तुमचो तांकां एक मेलपांक्त जा. चुकी रहीत शिकवण विवरांत घन आनी नाजूक वा आक्षेप नसलेलीं उतरां तुवें वापरल्यान खंयच्याच विरोध्यांक आमचे विशयंत वायट उलोवंक वा खोडी काडूंक इडे मेळचे ना. अशें तांचे विरोधपण ताचेंच लजेक कारण जातलें. सगळ्या मनशाकुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत नितीन भक्तीन जियोंक आमच्या वर्त्या देवाच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बगी भरवशान वाट पळोवन रावंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमच्या बसत बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर खोटेपणांतले आमकां सडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगड कर दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे बडपकार.
सर्वेस्पराच्या हातांत आसा नीतिवंतांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा सर्वेस्पराचेर पातेन राव आनी बरे आदार तेदना देशांत रावून शांतीन तुजी येतलोय सर्वेस्परा सोवे आसो सगळो तुजो संतोष तेदना तोच तुज्या काळसाचे अत्रेक भागयतलो नीतिवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा बऱ्या मनशाच्या जिवनाचो सर्वेस्पराक हुस्को आसा आनी गांवतांचो शास्वितायज जावंक पावतलो सात्विक मनशाची पावलां सर्वेस्पराक आनी मोगान ताचे वाटे वयल्यो सगळ्यो अडखळी काण उडयता नीतिवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा वायटाक पाट कर आनी बरे आदार तेदवा देशान शाश्वीत निवास तुका मेळटलो नीतिवंत जाल्यार गांव आपणाची दायज करतले आनी तांतू ससनामची येतले नीतिवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा Hallelujah, 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 hallelujah. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळता म्हणटा सो मी तो वळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोव्यान तो वळ जेजू धर्मदूतां लागीं म्हणालो तुमचे मदें एकल्यान जोत आंबडूंक वा बकऱ्यांक सोरोंक म्हूण एक साकर दवरलो म्हूण चिंत्या तो कामांतावन फाटीं येतस वेगळी वस आनी जेव म्हणून दरी ताका सांगीत गी तशें म्हणच्या बदलाक वस म्हजें जेवण तयार कर पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्हय गे आपणें फर्मायलेलें केल्ल्या खातीर त्या साकरांचो तो कांय उपकार बावडटा तशेंच तुमकां फर्मायलेलें सकट कर्ण जातस तुमी म्हणा जय कितें म्हळ्यार आमी साकर आमी करी जें आसलें तें मात्र आमी केलां
देवाचें उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता हर एका व्हडल्या कंपनीक एक CEO असता. CEO म्हळ्यार मुख्य कार्यनिर्वाहक म्हणटा आनी इंग्लीश भाशेन म्हणचे सोडोवन म्हणचे जाल्यार चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर. तो ताच्या कंपनींत ताच्या मनशांक काण घेवन भोव आपुरबायेन बऱ्या उतरांनी उलोवन लोकांची कामगारांची स्टाफाची मनां वय करून तांकां तो निर्देशन दिता, तांकां तो गायडन्स दिता, तांच्या सांगाता तो बसता आनी तांच्या सांगाता तो वावर करता. ताचे कडेन केदाळारी अहंकार आनी व्हड दौलत स्वभाव ताचे कडेन आसना. मागार एका सादेपणाचो सेवाक असो गुलाम असो सॅक्रिफिस असो एक मनोभावान तो काम करता आनी ताची कंपनी ताच्या कामगारां मारिफात हाडूंक वयर हाडूंक तो दीस रात वावुरता. जुआंवच्या 13व्या अध्यायांत 1-17व्या वळींत जेजुई भोव कालतो जावन आपोस्तलांचे पाय ताणें दुरे. आपोस्तलांच्या मुखार दिंबी घालन सर्गी संवसाराच्या दन्यान सर्वेस्परान मनशां किरकोळ मनशां मुखार पातके मनशां मुखार दिंबी घालून मनशांचे पाय धुले. सादेपणान कालतेपणान हेरांची साकरी करता आनी साकरी करूंक आयला म्हणून ताणें दाखयलें. ह्या खातीर तो म्हणटा हांव आयला हेरांची सेवा करूंक, सेवा जोडूंक न्ही. आनी तें ताणें भरपूर करून दाखयलें. आमी सक्कडी CEO न्ही, आमी सक्कडी मुखेली न्ही, पूण आमचे कडेन कालतेपणाचो सादेपणाचो सेवेचो एक मनोभाव आसूंक जाय. आनी तो मनोभाव सेवेचो मनोभाव म्हज्या दिसपट्ट्या म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या संस्थांत हांव जियेता थंय तो हाडूंक हांवें वावर करूंक जाय म्हणलें आमी समजूंक जाय. हेरांची सेवा करची म्हळ्यार सॅक्रिफिसाचें एक जिवीत. हे सॅक्रिफिसाचें जिवितांत तुका सदांय तुवें दुखां गळयचें म्हणून कांय ना. मागार ह्या सॅक्रिफिसांत तुका तृप्ती आसा, संतोष आसा. हांव कितेंय बरें करता म्हणलो एक मनोभाव म्हज्या काळजांत म्हज्या मनांत भोगता. जर तर हांव म्हजी सेवा म्हज्या कुटुंबांत करता, सकाळीं हांव सांज पर्यंत वावर करता, जावं म्हजें शिकप बरें शिकता, दीस रात म्हजें शिकप बरें शिकायचें वावर करूंक म्हाका एक तृप्ती आसा, म्हाका एक समाधान आसा, धादोसकाय आसा. आनी आमी तेंच पळयता माथेवाच्या 14व्या अध्यायांत जेजून 5000 लोकांक ताणें वाडयलें. तो एक वेळ मस्त पुरासानेचो सांज जावन आयिल्ली, लोकांक भायर धाडिचे, आतां तांच्या घरांनी वचायचे. आतां तांकां पुरो जाला, तांकां भूक लागल्या, काळोख पडला आनी असल्या संदर्भार तांकां घरा धाडचें तितले बरी एक गजाल न्ही. तरी हांगासर आमी पळयता जेजून सादेपणान आनी तशेंच भोव अर्थबरीत रितीन त्या लोकांक खावंक दिलें, बरेंपण दिलें. ताच्या पुरासाणें ती, ताच्या बेजारांत ती, ताच्या उणेपणांत ती ताणें हेरां विशयां चिंतलें आनी 5000 लोकांक उंड्या मसलेचें जेवण ताणें दिलें. सॅक्रिफीस केल्ले वरवीं ह्या सॅक्रिफिसांत बरेंपण मेळटा म्हणलें आमी समजता. एक मानेस्त म्हणालो ताच्या जिवितांत जायते लॉस जाला आसा, तो जायतो लॉस, एकदम लॉस जाला. तो म्हणटा फादर हांवें म्हजे कडेन आसतना हांवें इगर्जेक 1 करोड रुपये दिला, दान दिला, पूण आज म्हजे कडेन कांय ना जाल्यार दिल्ले म्हाका बेजार ना. म्हज्या सॅक्रिफिसांत म्हाका समाधान आसा, म्हाका संतोष आसा. तशेंच हेरांची सेवा करची म्हळ्यार तें सॅक्रिफिसांत म्हाका
म्हज्या जिवितांत हांवें म्हजो संतोष फोगडावंक साध्य ना. आयचो सांत जोसेफास ताचे जिवितांत ताणें हेरांची सेवा करन, पवित्र सभेची शिकवण घट करन, पवित्र सभेच्या सर गरजांक पावोन ताणें पवित्र सभेक ताणें मान गौरव दिलो आनी आज तोच मान आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हणलें आमी आज ताचें फेस्त करतना आमी संभ्रम करता. तिसरें, आज आमी सेवा करचें म्हळ्यार देवाच्या मोगाक आमी पात्र जमचें. सेवा म्हळ्यार देवान केल्लें बरी आमी हेरांचो मोग करचें म्हणलें आमी समजूंक जाय. एका फ्लॅटांत एक तरणाटें जोडें आहलें. ह्या तरणाट्या जोड्यांक तांकां भुरगें जाल्लें. हें भुरगें वंदने LKG UKG सर वताना तांकां तांची घरची मालगाडी कोणी नासलीं त्या भुरग्याक पळोवंक. देखून त्याच फ्लॅटांत आसचें आनी एक कुटाम आसलें, दोगां जाणां रावतालीं प्रायवंत मनशां. तांणी म्हळें त्या जोड्यांक वचोन तुज्या भुरग्याक आमी पळयता, तुमी कामाक वचा दोगांय, तुमच्या भुरग्याक आमी दिसाचे आमी पळयता, आमकां कांय दिवचें नाका. ताचें काण ताचें पिवन दिल्यार पुरो. पळया, सेवा म्हळ्यार देव आमचो मोग करता त्या भाशेन म्हज्या शेजाऱ्यांचो म्हज्या संस्थांत जियेतल्यांचो हांवें मोग करचो म्हणलें आमी उडास दवरचें. बायबलांत वांजेलांत लुकाच्या 10व्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा बरो समार्यागार. हो बरो समार्यागार थंय वाटेर पडून आसलो गायल्ल्या मनशाक तुजें नांव कितें, तुजी कुळी खंयची, तुजो धर्म खंयचो आनी तूं खंयच्या गांवचो म्हणलें कितेंच ताणें विचारूं ना. बागार ताणें ताका उठोवन ताची शुश्रूषा केली, ताचे गाय बांदले, ताच्या गडवाचेर घालून ताणें छत्राक तो आपूण व्हरून गेलो. अशें गायल्ल्या मनशाक, निराश जाल्ल्या मनशाक, बेजारायत आसल्या मनशाक, अर्दो जीव गेल्ल्या मनशाक ताणें बचाव केलो. ती जावन आसा सेवा, मोगाची सेवा. हांतू म्हाका नांव मेळना तरी, म्हजें नांव कोणी उसारून सांगिना जाल्यार त्या सेवेंत म्हाका दादोसकाय संतोश आसा म्हणलें म्हाका भोगता आनी तें करूंक आज जेजू आमकां आपयता. मोगाच्या न्हू, सांत आंतोनीच्या आयच्या ह्या आमच्या महान आजापांच्या सांताच्या दिसा आमी तसो उडास करतना ह्या सांतांनी केल्लें तेंच ताच्या जिवितांत दुर्बळ्यांचो मोग केल्लो. हेनाचो आज आमी एका दुर्बळ्या संस्थांत जियेता. आमी दुर्बळे आसा आनी म्हज्याकी कश्टार आसचे मनीस हांगासर आसात, म्हज्याकी पिडा आसलेले मनीस हांगा आसात, म्हाका भलायकी दिल्या आनी आज म्हज्या भावा भयण्याच्या गरजांक हांव पावचें, तांकां नाणवचें, तांच्या गरजांक पावचें, तांचो हात धरून चलोवचें, तांचे कडेन मोगान उलोवचें, तांकां एकामेकाक प्रेरीत करचें. आमकां सदांय तांचे कश्ट पळोवन आमकां बेजाराय जाता जाल्यार आमी तांच्या गरजांक सांगाता वचून बसचें. हें आज हांवें केलें जाल्यार सांत आंतोनीक मान केल्ले बरी जाता. तशेंच देवाच्या उतराक हांवें पाळो दिल्ले बरी जाता. ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. C24. Panico adnaila सर्वेस्परा स्वीकार कर तू दये रसनारा. Panico adnaila सर्वेस्परा स्वीकार कर तू दये रसनारा. सर्वेस्परा देवा सृष्टिरस्तारा भेटता तुका उंडोगो वास. मनशा वावरान केल्लो
बरे तुवें दिल्लो जावं तो आमकां जिवीत दिवचो काणिको हाडणाऱ्यांक सर्वेस्पराक स्वीकार कर तुजो येरजणारा. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता सारकें आमच्याक मागात. हे तुमच्या हातांचे बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या आदाबाक सवेस्पो मानून घेऊ. भोव कणवळ्या बापा, आमच्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ज्या बाबार्थाक भगेवन जोसेफातान रगात व्हरून साक्षी दिल्या, त्याच बाबार्थान आमकां तिरकर अशें आमच्या काळार जेजूक आमी साक्षी दिवंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत जोसेफात तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या मेटांनी सोलोवन आनी आपले रगात व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ते परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्खतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां संगाती आमी पृथुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंच सर्गी तुकाचे, उंच सर्गी तुकाचे, उंच सर्गी तुकाचे, उंच सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे, उंच सर्गी तुकाचे, उंच सर्गी तुकाचे, उंच सर्गी तुकाचे, उंच सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तुम पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ती म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्मीक कराराचे रगात पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत तें वारू तेणें
हे म्हज्या उडासा करात. बावटसो गुट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो बुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड रगा सवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पेद्रो पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रत्यमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरे देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजे तिसपती, भगवंत धर्मदूत, भगवंत सांत जोसेफात, भगवंत सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सोडवंदरान आमकां शिकयलेले मागणे आमच्या बापा आता आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकुल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांदी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांबडे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती मागया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवा
शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमका शांती दे आमका शांती दे हेरांची सेवा करूंक आयलोलो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक आमकां पेयल्यांत आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. D16 पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूस आमकां वाडचे पत्रेकान आमी सेवचे केदे वरते भाग आमचे पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूस आमकां वाडचे पत्रेकान आमी सेवचे केदे वरते भाग आमचे आमच्या सोम्या आनी आमच्या देवा जिवीत दिवच्या निजा देवा तुझे स्रगात मास्तो आमकां वाडटा मोगान आमचे थंय एकवटाय पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूस आमकां वाडचे पत्रेकान आमी सेवचे केदे वरते भाग आमचे आमच्या राया आमी तुजी प्रसाद दुलाय आमकां प्रताप तुज्या तुझे वेदी सरशी आमी येता पवित्र प्रसाद भक्तीन सेवता पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूस आमकां वाडचे पत्रेकान आमी सेवचे केदे वरते भाग आमचे प्रार्थूया मोगाळ बापा या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां गठाय आनी धैर्य दिता त्या तुज्या मोगाच्या ओतम्यान बर अशें भाग्यवान जोसेफाच्या मेटांनी चलोवन पवित्र सभेच्या माना आनी एकवटा खातीर आमचें जिवीत आमी खुशेन करसूंक पावूं हे आमी मागता
तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रत्व तुमचेर आशीर्वाद घालून आमेन. बसून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. जेजूचे नावे आश्चर्या केल्या संतांतरी वर्त्या भक्ता देवचाराक तुवे नाव डायले तिडेस्तांक तुवे बरे केले दर्या सांकळींक तूं शरमायताय आंगड्या पांगड्या बेऱ्या पावता किते संड्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडा बसोवन धरताय महिमा सगी देवा बापा महिमा ताच्या एकट्याच पोता महिमा महिमा पवित्रत्या सदांक सस्ना. आजापाच्या सांत अंतोनी मरेपात देवान केल्लें बरेपण उसारून अर्गां दिल्यांत एकल्यान आपल्याची पिडा गुण जाल्ल्या खातीर एकल्यान परिक्षेन पास जाल्ल्या खातीर दोगांक काम मेळिल्ल्या खातीर एकल्याच्या मतीक समाधान मेळिल्ल्या खातीर एकल्याच्या भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळिल्ल्या खातीर एकल्याक कानवारांतलें राखल्या खातीर एकल्याक सैरीक मेळिल्ल्या खातीर एकल्याचे कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या खातीर एकल्याक भुरग्याचे देणे मेळिल्ल्या खातीर आनी 4 जाणांनी मागिल्ले सकड उपकार मेळिल्ल्या पासून अर्गां दिल्यांत. तशेंच तेसावां मागणी हे परी आसात 8 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक एकल्याक वायट सवयतान सुटका मेळोवंक 5 जाणांक भुरग्याचे देणे मेळोवंक 14 जाणांक बरें काम मेळोवंक 15 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक हे दोगांची कॅन्सर पिडा गुण जावंक 4 जाणांनी परिक्षेंत पास जावंक दोगांनी परिक्षेंत दोगांक रीण पाटी मेळोवंक 4 जाणां शेजारांतय बरो संबंध आसा जावंक दोगांक कोर्टींतल्यो केजी इत्यार्थ जावंक 11 जाणांक शिकोवंक बरी मौत मेळोवंक एकल्याच्यो चोरी जाल्ले वस्तू पाटी मेळोवंक दोगांचे पयशांचे समस्ये परिहार जावंक तेगांची पिडा शिडा गुण जावंक दोगांक घर बांदूंक आदार मेळोवंक दोगांक आमाल पियेवणेंतावन सुटका मेळोवंक 4 जाणांचे वेव्हार बिझनेस बरो जावंक एकल्याच्या घरांत समाधान येवंक एकल्याक बरो घर जागो मेळोवंक तेगांक कानवारांतलें राखोवंक 7 जाणांनी परिक्षेंत उंचले अंक मेळोवंक एकल्याच्या मतीक समाधान मेळोवंक 5 जाणांक विजा मेळोवंक 2 कुटुंबांनी समाधान येवंक एकल्याच्या दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक 5 जाणांचे भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळोवंक 5 जाणांच्या घराचे रगळे तिरसूंक एकल्याक सांबाळांत भरती मेळोवंक दोगांक काजारी जोड्या मदें समाधान येवंक दोगांचें ऑपरेशन आसतना पिडा गुण जावंक एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक दोगांनी समोटीचे कायदे पाळोवंक तेगांक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक तेगांक काम करचे कडेन समाधान मेळोवंक एकल्याचे पयन बऱ्या रितीन जावंक तेगांचे वाटेचे समस्ये परिहार जावंक दोगांक न्हीद पडोवंक दोगांक प्रमोशन मेळोवंक एकल्याक बरें मोर्न फावो जावंक एकल्याचें काजार बऱ्या रितीन जावंक तेगांची शिरांची पिडा गुण जावंक
त्यागांक दुस्मानाच्या हातांतले राखोंक त्यागांचे बावळ्याचे दुखी गुण जावंक एकल्याक फ्लॅट मेळोंक आनी एकल्याक फाटीची दूख गुण जावंक त्यागांक परगांवांत काम मेळोंक एकल्याची सैरीक घट जावंक एका ल्हान भुरग्याची पिडा गुण जावंक एकल्याची BP शुगर नॉर्मल जावंक एकल्याक फ्लॅट मेळोंक एकल्याक ग्रीन कार्ड मेळोंक त्यागांचे इन्फेक्शन गुण जावंक एकल्याक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एकल्याक कॉलेजींत सीट मेळोंक एकल्यान ICU तावन गुण जावन भायर येवंक एकल्याचो पासपोर्ट मेळोंक त्यागांच्यो इंटरव्यू बऱ्या रितीन जावंक 4 जाणांची उगडासाची सकत सोडोवंक एकल्याची गांठीची दूख गुण जावंक एकल्याची कृशी बऱ्या रितीन जावंक दोगांची अलर्जी गुण जावंक एकल्याचे फ्रॅक्चर जाल्ले गाय गुण जावंक दोगांची एसिडिटी गुण जावंक एकल्याक पेन्शन मेळोंक दोगांचे भायर पडले भांगार मेळोंक दोगांक डिप्रेशनांत तावन भायर येवंक एकल्याचो राग उणो जावंक एकल्याच्या हाता पांयांक बळ मेळोंक एकल्याचे किडनी समस्ये परिहार जावंक एकल्याचे दांताची दूख गुण जावंक आनी 19 जाणांक प्रत्येक तसावां बरोवन घाल्लीं आसात तशेंच आसऱ्याचे सोर गरजो आनी सोर आमचे पिडेस्त आसात तांचे फसवतो आनी आमचे फसवतो आतां आमी संता कडेन मागया परत्या सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवारा देवसार आनी सोर तराची वशाची पिडा पयस सरता म्हणून उगडास कर तुझे मारिपात पिडेस्तां भलायकी मेळटा कुसंबळ दर्यो थंड जातात बंदिवानाच्यो सांखली तुटोन पडतात तोंटे उठोन चलतात कुर्टे पळयतात केप्पे आयकतात मोने उलयतात भायर पडल्यो वस्तू मेळतात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सोर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रास जेन्ना पयस जातात आनी आमच्या सोर गरजांक तूं पावताय सोर पातें तुजे दवर तुजी कुमोक आमी मागता इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता तें सोर आमकां जोन दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय आमेन सांत आंतोनीच्या हातांत जेजू बाळका कडेन 3 मागणी मोगाळा जेजू कुरपेच्या आनी काकुळतेच्या जरी तुझ्या पांयांक पडता आनी तुझ्या सांत आंतोनीच्या काळजांत पेटरल्या तुझ्या मोगाच्या उज्या मारिपात आनी तुझ्या मरणाच्या वडीच्या वेळा कुर्सारतावन तुझे आवयचेर मोगाळ दिश्ट घाल तिका सांजू आमच्या तब्येन दिल्ल्या तुझ्या बिरमत बरीत काळजां मारिपात हांव तुजे कडेन परतून मागता तुझे काकुळदार दोळे म्हजेर परती म्हज्या निर्भागी पातक्याचेर तूं म्हजो देव तूं म्हजो बाप ह्या म्हज्या व्हडा गरजेंत आनी आकांतान तूं म्हाका पाव तुजेर हांव पातयेलां तुजेर हांव दवरतां आमेन बऱ्या जेजू मोगाळा तारोका बगेवनपणाच्या जरी तुझ्या पांयांक पडता आनी तुझ्या सांत आंतोनीच्या काळजांत पेटरल्या तुझ्या मोगाच्या उज्या मारिपात आनी आमचे खातीर तुवें वारयलेल्या तुझ्या अमोलीक रक्ता मारिपात तुजे कडेन परतून मागता तुजे काकुळतीचे आनी बापाय सारखे मोगाचे दोळे परती म्हजेर तुवें कुर्सार मरोवन दुस्मानाच्या गुलामपणांतलो सोडयलेल्या निर्भागी पातक्याचेर ह्या म्हज्या कंतींत आनी बेजारान म्हाका बुजय तुजेर हांव पातयेलां तुजेर म्हजो भरवसो दवरला आमेन दयाळ जेजू म्हज्या ओतम्याच्या एकच आनी भद्र आश्रया तुझ्या पांयांक हांव पडटा आनी तुझ्या सांत आंतोनीच्या काळजांत पेटरल्या तुझ्या मोगाच्या उज्या मारिपात आनी तुवें बाणशा रुपा ताका दिश्टीक पडोवन ताका बुजोवन आनी पोशोवन ताचे तें दाखयलेल्या मोगा मारिपात हांव तुजे कडेन मागता ह्या म्हज्या व्हडा गरजेंत आनी बेजारायन तूं म्हज्या ओतम्यान देंवोवन सवकासाय म्हाका दी तुजेर हांव पातयेलां तुजेर म्हजो भरवसो दवरला आमेन सांत आंतोनी कडेन निश्कळपण जडोवंक मागणें निश्कळपणाच्या धव्या फुला दुर्बळकायेच्या वंस देखी
कालतेपणाच्या नीज आश्र्या बगेवनपणाच्या परजळीक निकेत्रा संतोनी तुझ्या हातांत घेवन स्वादीक उपकार तुका पवो जालो तुझ्याकडे परतून मागता तुझ्या पदवेदार आदारा काल म्हाका कणगे देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यांपैकी आसार्यांचे देणे विशेष जावन आसा म्हजेर बिरमो दवर आनी ह्या म्हज्या व्हडा गरजेन म्हाका पाव सक्कड 11 मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर म्हज्या पातकाची करी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोड दी आनी अशी ह्या जिणेन विश्वासान सोम्याची साखरी हांवें कर तुज्या सांगाता ससनाच्या ससनाक ताका होगळसूंक ताका बगूंक आनी आनंद दिवंक सर्गार जावन म्हाका पावय आमेन. देलीकचो आशिर्वाद. सांत आंतोनी आमा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवणी आमकां फवस आमचे खातीर प्रार्थुया. सरपदवेदरा आनी सदांची ओमच्या देवा भाग्यवंत आंतोनीक तुवें तुज्या परजेक एक व्हरतो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावं दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकताना ताच्या आदारान सोरान वरांतलें सुटाचें आनी सोर आमच्या परकवण्यांनी तुजी ससाय आमी भोगीचें आमकां फावो कर. क्रिस्तांच्या सुम्या मारिफात. आमेन. संत आंतोनी भक्ता आमचेर तुजी दिश्टिका देवा करन महिमा दिवून जीव तूं फावो कर. संत आंतोनी भक्ता आमचेर तुजी दिश्टिका देवा करन महिमा दिवून जीव तूं फावो कर. उदार मोरान आमी सेवा करून सगळी उर्जित करून देणी जीव साधी जिणी. संत आंतोनी भक्ता आमचे तुजी दिश्टिका देवा करन महिमा दिवून जीव तूं फावो कर. जिबलेवाचे मागणे. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या भावातय तुवें आमकां दिलेलो भावार्थ आनी पवित्रत्वाद्वारे आमच्या काळजांत सडलेलो सवेचो दिवो तुझ्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो भाग्य यात्रेक परत जागृत करूं. तुझी कृपा आमकां थकनासतना सुवार्थेचे बी पोषण करतले जावन रूपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी असो संसार खंडीत बरवशान मनशाकूळ आनी सगळे सृश्टीचे ते बी रूपांतर हाडू. तेन्ना वायटाची सकल पुर्ती नास जातली तुझी महिमा ससनाक पडचलतली. जुबलेवाची कृपा बरवशाची यात्रिका जावनसच्या आमचे ते सर्गींच्या दिरवे दिवशी अत्रेक नवो करूं. तीच कृपा सगळ्या पृथ्वेक आमच्या सडवंदरचो आनंद आनी समाधान पसारू. ससनाक आशिर्वादीत जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदां काळ महिमा आनी होगलाप जावं. मोगाळ पुत्रास अवकार मोरी आशीर्वाद दे आमकां. क्रिस्तुचे कुरवे देवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे जाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.